Ogni santo suo, Deo Omni santo suo, Deo Santos Borisaya, Diodutancha Dolbarano, Kushalkain Gaya, Sorgincha Soklia Podviano, Zoitaci Turturivason, Sonsaracha Shima Porian, Hiboriant Libori Kobor, Molbasa Kun Purkut Kura. Jesu punor živon salo, mona chesoit tarnen vele, zoiti vontara sahak soy. Ake pritvecha rotsnano, uta saki saya, santosan murgotun, anandan murkotun, Kom Shingagason, Dolgum Tambodon, Dobachat so gun kura, Jesu punor živon salo. Tatso luk tatso purzol tum kam prokas borit kurta, Sasni grazan aple moimin, Tarok suryan apल्या tesan, tumso Kaluk nahatakelo Anon borisatu Povitra sobi amche mate Rodण्याचे दिस संपले Anon tu so ukti dakoy Hom केल्या मेंढऱ्याची Zoiti vondrasaची potin tu subagi Surya voritaची tucer facta moima. Jivon zalia sumyang kirtun zoi karardun. Hanga zoma zalia Kristi bavartiancha udgarulasani. Amche he Deo mondir ata gonudi. Sorve sportum cei sovei asu. Amci carzau baruia. Sorve spora camcia devac din vasuia.
दिसो नाशिल्ल्या देवाक, सर्व पदवेदारा बापाक आनी ताच्या एकल्या पुता आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताक, काळसा मनाचे सगळे भोक्तीन तशेंच ताळ्यांचे सगळे शक्तीन आमी वाखाणूंक आनी किर्तूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे बदलेक जेजून सासणाच्या बापाक आदावांचे रीण फारीक केले आनी पुर्विल्ले पातोक मोगान विकरायलोल्या आपल्या रोगतान धुवून काडले. खरो मेंढरो मारून ताच्या रोगतान बावार्थ्यांची दारां पवित्र जाता, ती जायची पास्कांची परब. आदी मागा आमच्या पुर्वसांक इस्रायेलाच्या पुतांदुवांक इजिप्तांतली भायर काडून पांय भिजय नासतना तांबड्या दर्यांतल्यान तुवें उतरशी केली ती रातीच. एका खांब्याच्या उसवाडान पातकाचो काळोख ती स्पोटायलो ती रातीच. आखे पृथ्वेच्या क्रिस्ती बावार्थ्यांक संवसाराच्या खोटेपणांतली सुटका दिवन पातकांच्या काळोखांतली भायर काडटा, नव्यान कुरपेन भरून निटयता आनी समेस्तां बरोबर देवाचे पवित्रतायेंत वांटो दिता ती रात हीच. मोनाच्यो सांकली तोडून उडोवन जैताचो बावटो घेवन जेसू फोंडांतलो उठलो ती रातीच. कितली विचित्र आमचे थाय तुजी काकलूत तुजी दया, कितलो चिन्ना व्हरतो उत्सरा बायलो होमोळी कोप्रिमीत माहेमो. सोडोवचे खातीर गुलामांक दिलोय तुवें तुज्या पुताक. दुबावावीण गरजेचें जेजूच्या मरणान नाटक जालां तें पातोक तें आदावाचें. इतलो उत्तम इतलो व्हरतो सोडवणार फावो जालो, कितलो बागी हो प्रातो. हे रातीची पवित्रताय खोटेपणान पयत करता, अपराध सगळे धुवून काडटा, पातक्यांक परतून नेंटी करता, दुखेसाल्यांक बुसवण दिता, गोरविमानी बागावन दवरता, द्वेसा उसो पालून थांबून मोगान काळ जावं एकवटायता. वेगळी आसत्या स्वर्गाक पृथ्वेक एकामेकाक लागीं हाडटा, देवा आनी मनशा मदें संपूर्णायेन एकवट सोडटा ती बागी रात हीच. हे पासत भोव पवित्र बापा, हे आनंद भरीत राती खातीर आमी करता ती वाखाणणेची भेटोवणी ती तूं मोयपासान मानून घे. मोवा मुसाच्या वावरान घडलोली, तुज्या मुणयाऱ्याच्या हातांतल्यान ओपलोली, तुजे पवित्र सोबेन दोबाच्यान समोर पिल्ली. ही पास्कांची वात तुजे मुखार जोडूं दी. तोर आतां उनोद बापाक आयचे राती उबोन गेल्लो काळोख येना जावंक परतो. ही आमची पास्कांची वात तुज्या नांवांक ओपलोली. स्तुती गितान किर्तिल्ली निरंतरी पेटलोली, आमचे मोदें आसूं दी. सरकार दिव्या सांगाती थांबोन आसतना पोरसोळूं दी, ती तुका मानता तसली जावं दी ओपणी. सकाळच्या सुर्याक लेगून मेळून दी तिचो उसवाळ, हांव परकोणटां तो सुर्या, अस्तम नाशिल्लो तो सुर्या,
जेसू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्या मदलो परतल्लो तो शांतीन आमची काळजां भरता मनशां कुळार प्रकाश घालता आनी तुजे सोवें बापा मोयमेन बसून रात चलयता निते काळी सासनाच्या सासनां आमेन. प्रिच्या भाव भयणीनो, ही पास्कांची रातीक पास्कांची वातीची परगोटणी आतां जाल्या. आतां आमी देवाच्या उतराच्या सेवा धर्मान वांटो घेतल्या. तर आमी देवाचें उतर आयकूंक आनी हे रातीचें जागरण फुडें व्हरूंक सगळीं चितान देवाचें उतर आयकूंक बसुया. दुसरो भाग सोबदाचो सेवाधर्म. उजवाडाचो सेवाधर्म सोंपलो आनी आतां देवाच्या उतराचो सेवाधर्म सुरू जाता. आदल्या कोरारांतली 5 आनी नव्या कोरारांतली 2 वाचपां आमी वाचतल्या आनी नियाळटल्या. आदल्या कोरारांतल्या दर एका वाचप आनी अंतर गीत जातोच यादनीक एक प्रार्थन करतलो. पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें. आयचें पयलें वाचप आमकां संवसाराचे रचनेची खबर सांगता. देव सोबीत आनी सुंदर संवसार रचून शेकी मनशाक रचता. आमचो देव बरो आनी जें कितें देवान रचलां तें सगळें बरें. परगोट जातलें देवाचें उतर भक्तीपणी आयकून देवाचें बरेंपण नियाळुया. दुसरें पुस्तकांतलें वाचप जावन आसा उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें. अब्राहमाच्या भावार्थाची परिक्षा घेवंक देव अब्राहमा लागीं ताच्या एकल्याच पुता इसाकाची बोली मागता. अब्राहमाक हे परिक्षेंत जैत मेळटा. देव बाप इसाकाचो जीव निवारता आनी अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक आशिर्वादान भरतलो म्हूण भासावणी दिता. अब्राहमाक फावो केल्ली भावार्थाची परिक्षा देवाच्या उतरांतल्यान चितान आयकुया. आयचें तिसरें वाचप सुटकेच्या पुस्तकांतलें. देवान आपले पोरचेचो उलो आयकलो आनी तांकां गुलामपणांतली सुटका दिली. इजिप्तांत थावन पांय भिजयनासतना तांबड्या दर्यांतल्यान तांकां पोलतडी हाडून तांचें गुलामपण सोंपयलें. हे घडणेचो उगडास करून इस्रायल पोरजा वर्साच्या वर्सा पास्कांची परब समोरंभता. आदल्या कोरारांत सोडवणेच्या इतिहासांतली ही मुखी घडणी. हेच घडणेन जेजूच्या पास्कांचो गूट रेवडायल्लो आसा. चिंतान देवाचें उतर आयकून जेजूचें पास्क समोरंभूंक आयतीं जावया. आयचें 4थें वाचप जावन आसा इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. देवान आपले पोरचे सोवें कोरार केलो आनी आपलो मोग उगडापो करून दाखयलो. देव आपल्या कोराराक सदांच विस्वाशी रावलो, पूण पोरचेन हो देवाचो कोरार मोडलो. आतां देव आपले पोरचे सोवें सासनाक तोखतलो कोरार स्थापतलो म्हूण इसायास प्रवाद्या उदेशी परगोट करता. ह्या कोराराची खबर आयकुया आनी देवाचो मोग काळजा मनान नियाळुया. आयचें 5वें वाचप इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. पातोक आदारून सर्वेस्पराचें पवित्र नांव ताचे पोरजेन बोश्टायलोलें. सर्वेस्पर देव त्या नांवांची पवित्रताय फांकयतलो आनी आपले पोरचेक नितोळ करतलो आनी एक नवें काळीज दिवन तांचे भितर आपलो आत्मो घालतलो म्हूण भासायता. इजिकेल प्रवाद्या उदेशी फावो केल्लो हो मोगाचो संदेश ह्या वाचपान थावन आमी आयकुया. ही वाचपां जाल्या उपरांत 5 आमी मोहिमा देवाक उचारतल्या. त्या उपरांत रोमकारांक बरयलेली चीट आमी आयकतल्या. आमी सगळीं आमच्या पवित्र स्नाना दिसा पातकाक मेल्या आनी सोमया बरोबर पुनर्शिवोन जाल्या. जेजू बरोबर पवित्र उदकान बुडोवन आमकां नितोळ केल्यांत आनी आमच्या पातकी सैम जेजू बरोबर फोंडांत पुरलां. मोरनाक जेजूचेर कसलीच पदवी ना.
हें सोत सान पावलू रोमकारांक बरयलेले चिटीन परगोट कोत्ता आनी आमकां सांगता. शेवटाक आमी शुभ वर्तमान आयकतल्या मातेवाच्या सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदालाची मारिया आनी दुसऱ्यो ओस्तोऱ्यो जेजूच्या फोंडाशी वेतात. खुर्सार खिळायलोलो जेजू पुनर्जिवंत जाला आनी तो आतां फोंडांत ना म्हूण एक देवदूत तांकां खबर दिता. जेजूक निकिपिल्लो फोंड रिकामो आसता आनी होच रिकामो फोंड जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची खुणा ओस्तोऱ्यांक आनी शिसांक जाता. हीच जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची खबर सान मातेवाच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमी आयकुया. उत्पोतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. औरंबाक देवान सोर्ग आनी प्रितूम रोचली, पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो. सोमदीर कालोकांत बुडलोलो आनी देवाचो आत्मो उदकां वयर झोंपयो मारतालो. देवान म्हणलें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी ताणें कालोकांत तावन उजवाड कुशीन काडलो. उजवाडाक दीस म्हूण आनी काळोखाक रात म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली. हो पयलो दीस. देवान म्हणलें, उदकाचे 2 वांटे करूंक तांचे मोदें मळब जावं. आनी तशेंच जालें. देवान मळब केलें आनी मोलबा सकयलें आनी मोलबा वयलें उदक वांटलें. मोलबाक अंतराल म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी सकाळ जाली. हो दुसरो दीस. देवान म्हणलें, अंतरोलाक आयलीं उदकां एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी जमीन दिश्टी पडूं. आनी तशेंच जालें. सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ल्या उदकाक सोमदीर म्हूण देवान नांव दिलें. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दितीं झाडां आनी फळांनी बीं आसलोले रूख जमनीर उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली. जिन्सा भाशेचीं बियां दितीं झाडां जालीं आनी तशेंच जिन्सा भाशेचीं बीं आसलोलीं फळां दिते रूख जाले. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली. हो तिसरो दीस. राती मोदें अंतर घालूंक अंतरालार उजवाडाच्यो दिवत्यो जावं आनी त्यो दिवत्यो काल, दीस आनी वर्सां दाखोवंक उपकारूं. प्रितूम उजवाडावंक अंतरालार उजवाडाच्यो दिवत्यो आसूं
आनी तशेंच जालें. देवान 2 हेरां परस व्हडल्यो दिवत्यो केल्यो. व्हडली दिवती दीस चलोवंक आनी ल्हान दिवती रात चलोवंक आनी नोखेत्रां. प्रितुमेर उजवाड घालूंक दीस आनी रात चलोवंक आनी उजवाडा आनी कालोका मोदें अंतर आसूंक देवान तांकां अंत्रोलार घाल्यो. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली. हो 4थो दीस. देवान म्हणलें, उदकां जिव्या प्राण्यांनी बरो आनी अंत्रोलार प्रितुमे वयर सुकणीं उडूं. आनी तशेंच जालें. देवान सोमदिरांतले वरिश्ट राकोस रोचले आनी उदकांनी भोंवते जिन्साचे प्राणी आनी अशेंच तोरेचे पाकाट्यांचे प्राणी. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान आशिर्वाद घालून म्हळें, चोडात आनी वाडात आनी सोमदिराचीं उदकां बोरात आनी प्रितुमेर सुकण्यांची संख्या वाडोवन वचूं. सांज आनी तसोच सकाळ जाली. हो 5वो दीस. देवान म्हणलें, सगळ्या जिन्साचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं. पोसपाच्यो मोनजाती, जिवाणी आनी तोरेचीं रानवट जनावरां. आनी तशेंच जालें. देवान दर एका जिन्साचें रानवट जनावर, पोसपाची मोनजात आनी जमनी वेली जिवाणी केली. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर, अंत्रोलावेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचे मोनजातींचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपोटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम बोरात आनी तिका तुमच्या हाताकाल दवरात. सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर, अंत्रोलावेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमेर जियेतोल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलयात. देवान म्हणलें, आख्खे प्रितुमीचेर बीं आसतीं झाडां आनी बीं आसलोले फळां दिते रूख. हें सगळें तुमच्या जेवण पोसणांक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक, अंत्रोलावेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्ल्या सोरपोटून भोंवतल्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली. हो 6वो दीस. हे पोरी अंतराल आनी पृथ्वी आनी ताचेर मांडलोल्यो सगळ्यो वस्तू तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगळें काम सोंपयल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब गावन करून जातलो. तुजो स्वास
सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कोर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो. तेज वंत आनी मोहिमेन भरलोलो. उजवाड प्रकाश फांकयतलो. जबाब. प्रितूम तुवें तिचे बुन्यादीचेर तारायलें. सासणाच्या सासणांक ती तीर गोट केल्याय. दोर्याचें आवरण तिका पांगरूंक दिलें. उदकांत येदना पर्वतां वयर चडटालीं. जबाब. वोलां फालक्यांनी तूं जोरी फोटोशो करताय. दोंगरा मोदल्यान त्यो व्हांवून येतात. तांची देगेक मोळवावेलीं सोवणीं आपले गोंटेर करतात. रुखाच्या कांदाचेर बसून किलबिलायतात. जबाब. तुज्या निवासांतावन दोंगराचेर पावस घालताय. तुज्या मोलबाच्या देण्यान जमीन दादोशी जाता. गोरवां पोसच्याक तूं पांचवें तोंड उत्पन्न करताय. आनी मनशा भुमींतलो आपलो ग्रास काडचे खातीर ताच्या गोरजांक तूं झाडां वाडयताय. जबाब. हो पळय दोर्या कितलो लांब रुंद. तातूंत फिरताय इश्पा भायलीं जिवाणीं, व्हडले धाकटे प्राणी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जबाब. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सूर पदवीदारा सासणाच्या देवा, तुज्या कोरन्याची मांडावळ सदांच अजापांची. औरंबाक तुवें संवसार रचलोय, त्याहून अदीक उत्तम संवसार काळाच्या शेवटाक तुवें रचलाय तो. कित्याक ह्या नव्या संवसारान जेजू क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. तुवें सोडयलेल्या तुज्या भुरग्यांक हें सोत समजूंक दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बसुया आनी चितान दुसरें वाचप आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्रामाची परिक्षा करून म्हणलें, अब्राम अब्राम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवान आनीकदां म्हणलें, तुज्या एकल्याच अपुरबायेच्या पुताक इजाकाक घे आनी मोरिया गांवांत वच.
थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं म्हाका ताचो योद्न भेटोयचो. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं उठून अब्रामान आपल्या गाडवाक तयार केलें आनी आपल्या बरोबर दोगा सेवकाक आनी आपल्या पुताक इजाकाक घेवन तो भायर सरलो. योद्न भेटोवंक जोळोव फोडलो आनी देवान दाखयलोले सुवातेर वचूंक वाटेक लागलो. तिसऱ्या दिसा अब्रामान दोळे उबारले आनी पयस सावन ती सुवात पळयली. तेन्ना अब्रामान आपल्या सेवकाक म्हणलें, गाडवाक घेवन तुमी हांगाच रावात. हांव आनी म्हजो पूत मातशे मुखार वेतांव आनी थंय देवाक बसून तुमचेशी परततां. उपरांत योद्न भेटोवंक जोळोव जाय आसलो तो घेवन इजाकाच्या माथ्यार दिलो. मागीर आपल्या हातांनी उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगूय बरोबर वाटेक लागले. वाटेर इजाकान आपल्या बापायक अब्रामाक म्हणलें, पाय. आनी पायन विचारलें, कितें जाय पुता? पुतान म्हणलें, पळय, उजो आनी जोळोव तर आमचे कडेन आसात, पूण योद्न भेटोवंक मेंढरो खंय आसाय? अब्रामान जबाब दिलो, म्हज्या पुता, योद्न भेटोवंक देव एक मेंढरो मेळ्ळोसो करतलो. मागीर दोगूय आपली उरलोली वाट तांकूंक लागले. देवान दाखयल्ले सुवातेर पावतच अब्रामान थंय एक वेदी तयार केली आनी ताचेर जोळोव मांडलो. उपरांत ताणें आपल्या पुताक इजाकाक बांदलो आनी ताका वेदीचेर जोळवा वयर दवरलो. मागीर आपल्या पुताचो योद्न करूंक हातान सुरी घेतली. तेन्नाच सर्वेस्वराच्या बोडव्यान स्वर्गार तावन उलो करून म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उखलूं नाका आनी ताका कांयच वायट करूं नाका, कित्याक तूं देवाक खरेंच भियेताय म्हूण आतां म्हाका सारकें गमलें. कारण तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटी सरलो नाय. तेन्ना अब्रामान आपली तोकली वयर काडली आनी फाटल्यान एका मेंढऱ्याक देखलो. ताची शिंगां एका झिरकुटान शिरकोलली. म्हणटच अब्रामान यावे इरे मुणगे देव दिता म्हूण नांव दिलें. त्या पासत आज पर्यान अशें म्हणटात, दोंगरार देव दिता. आनी एकदां सर्वेस्वराच्या दुतान स्वर्गार तावन अब्रामाक उलो मारून म्हणलें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां. अशें उलयता तो सर्वेस्वर. तुवें अशें केलें आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक फाटी सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. आनी अंत्रोळा वेल्या नोकेत्रां इतली दर्याचे वेळेर आसा ते रेवे इतली तुजी सोसोत हांव वाडयतलो. आनी तुजी सोसोत दुस्मानाचे दारवटे आपल्या ताब्यान करतली. आनी तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संस्थे वरवीं ह्या संवसारांतल्या राष्ट्रांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब गायन करून जातलो.
सर्वेस्परा तुंच म्हजें दायज, तुंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आदीं राखून दवरलाय. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदीच हालोना. जबाब: देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्कायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्तांक फोंडान उरूंक दिवचो नाय. जबाब: तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब: सगळीं उबी रावया, प्रार्थुया. वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजी भुरगीं जावचें देणें तूं मनशांक दीत आसाय आनी असो तुजे बासावणेच्या भुरग्यांचो आंग सगळ्या संवसारार वाडयत वेताय. तुवें सोपूत घेवन उतर दिलाय त्या प्रमाणे ह्या पास्कांच्या गुट्या वरवीं तुज्या चाकरा आब्रामाक सगळ्या पोरजांचो बापूय करताय. तर सगळ्या लोकांक तुज्या मोगाच्या आपोवण्यांक पाळो दिवंक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसुया आनी चित दिवन आमी तिसरें वाचप आयकुया. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हणलें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायलांच्या पुता दुवांक फुडली वाट दोरात म्हूण सांग. तुजी बोडी उबार, दोरयार तुजो हात पाटलाय आनी तो दोशी कोर. आनी अशें इस्रायलाच्यो पूत दुवो पांय भिजोनासतना दोरयांतल्यान पोलतोडी वेतोलोय. हांव म्हजे वाटेंत इजिप्तकारांची काळजां दारून कोत्तलो आनी ते तुमचे पाटीक लागतले. आनी फारावचेर आनी ताच्या लस्करांचेर जोईत व्हरून आनी तांच्या रोनगाड्यांचे आनी घोडेस्वारांचे निसंतोन करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. आनी फारावचेर आनी ताच्या रोनगाड्यांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांवें जोईत व्हरतोच हांव खरेंच सोर्वेस्पोर म्हूण इजिप्तकारां मानून घेतलीं. इस्रायलाच्या लस्करा फुडें चलतालो तो सोर्वेस्पोराचो दूत तांचे फाटल्यान येवन रावलो. आनी तेच भाशेन कुपाचो खांबो फुड्यान आसलो तो तांचे फाटल्यान येवन रावलो. हे पोरी तो इजिप्तकारांच्या आनी इस्रायलांच्या फौजे मैदाना मदें रावलो.
काळोख जातोच त्या कुपान रातीक उजवाड दिलो आनी अशें सगली रात दोनूय फौजे मांदा मोदें कसलीच लढाई जाली ना. मोइजेसान आपलो हात दोर्याचेर पाटलायलो आनी सर्वेस्परान रातभर उदेंतीक तावन एक कडक वादळ धाडून दोर्या सुकयलो आनी उदकां दोशी जालीं. तेन्ना इस्रायलाच्यो पूत धुवो सुकी जमनी वेल्यान दोर्यांत भितर सोडल्यो आनी उदकाची दुर्गा जावन ती तांच्या दाव्या आनी उजव्यान रावली. इजिप्तकार तांचे पाटीक लागले. फारोचे सगळे घोडे, ताचे रणगाडे आनी ताचे घोडेस्वार तांचे फाटल्यान दोर्यांत भितर सरले. फांत्या पारार उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार तावन सर्वेस्परान इजिप्तकारांच्या फौजे मांदार बारीक नदर मारली आनी तांचे फौजेची दुस्पोट केली. तांच्या रणगाड्यांची चाकां चलोना जालीं. हें पोरी फुडें तांक मारूंक कठीण जातालें. त्या पासत इजिप्तकारांनी म्हणलें, इस्रायलाच्या फुड्यांतले आमी पळून वचुया. सर्वेस्पोर इजिप्तकारां विरुद्ध तांचे वाटेन झुजता. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, तुजो हात दोर्यार पाटलाय आनी इजिप्तकारांचेर, तांच्या रणगाड्यांचेर आनी तांच्या घोडेस्वारांचेर उदकां शेंवटून पडून दी. मोइजेसान आपलो हात दोर्याचेर उबारून पाटलायलो आनी फाटें फुट्टाना दोर्या आपल्या सदांच्या जाग्यार परतलो. पळून वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकांत रिगले आनी सर्वेस्परान तांकां दोर्या मोदेंच बोणगोन उडयलें. उदकां नव्यान एकठांय जावन इस्रायला फाटल्यान दोर्यांत भितर सरतल्या फारोचे रणगाड्यांक, घोडेस्वारांक आनी आख्खे फौजेक बुडयली. एकलो पोरयान वाटवलो ना. पूण इस्रायलाच्यो पूत धुवो पांय भिजोय नासतना दोर्यांतल्यान पोलतोडी गेल्यो. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गां वरी उदकां रावलीं उबी. त्या दिसा सर्वेस्परान इजिप्तकारांच्या हातांतलो इस्रायलाक वाटायलो आनी इस्रायलान दोर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. हे पोरी इस्रायलान इजिप्तकारांचेर आड सर्वेस्परान केल्लें व्हडलें कर्तुत्व देखलें आनी पोरजेन सर्वेस्पराचें बें दवरलें आनी ताच्या सेवका मोइजेसाचेर ताणें विस्वास ठेवलो. ते समोई मोइजेसान आनी इस्रायलाच्या पुता धुवांनी हें गायोन गायलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां. तो मोहिमेन बोल्ला. गोड्यांक आनी गोडेकारांक ताणें दोर्यांत शेंवटिले.
सोर्वेस्पोर म्हजें बळ आनी म्हजो आस्कारी, तो म्हजो तारूख, तो म्हजो देव, हांव ताका वाखाणटां. म्हज्या बापायचो देव तो, हांव ताका किर्तितां. जबाब: सोर्वेस्पोर एक झुजारी, ताचें नांव सोर्वेस्पोर. फारावच्यो गाडयो आनी ताची फौज ताणें दर्यांत शेंवटिली. ताच्या गोठ बोलवंत गोडेकारांक तांबड्या दर्यांत गिरासलें. जबाब: सोमदिरांच्या उदकांनी जोमून तांकां दांपलें. फातरा भाशेन ते सारके पोंदाक बुडून गेले. तुजो उजवो हात सोर्वेस्पोरा आपल्या बळान फांकी जाता. तुजो उजवो हात सोर्वेस्पोरा दुस्मानाक नाटाक कोत्ता. जबाब: जोय तुजें ठिकाण केलाय सोर्वेस्पोरा, तुज्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत, थंय सोर्वेस्पोरा तुजे पोरजेक तूं व्हरतलोय. तुज्या काशा दोंगरार तांकां पावोवन रिगोयतलोय. सोर्वेस्पोर राजवट चलयतलो सासणाच्या सासणाक. जबाब: सगळीं उबी रावया, प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी आतली विचमितां आमच्याय काळार आमच्या दोळ्या मुखार परजळटात. तुज्या उजव्या हाताच्या बळान एके परजेक पिडापीड दितल्या फारावाच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेंच अजाप आतां नव्या जल्माच्या उदकान सगळ्या परजांक सोडवण दिवन तूं करताय. तुराके प्रितुमेच्या सगळ्या मनशांक भावार्थान आब्रामाचीं भुरगीं जावंक आनी विसलोले परजेची व्हडवीक जोडूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसुया. चितान चवथें वाचप आयकुया. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर अशें उलयता, तुमी तान लागतल्या न्हू, उदकाशी येयात. डुडू नात ती पोरयान येयात. डुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करी नासतना सोरो आनी दूद विकती घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंचेर तुमी डुडू कित्याक मोडटात आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात. सोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. घोटाय दितात तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात आनी म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमी जियेतल्यात. दाविदाक केल्ल्या मोगाल आनी विस्वाशी बासावण्या प्रमाणें हांव तुमचे कडेन सासणाक तोपता तसलो करार करतलो. पळय, राष्ट्रां मुखार तुका हांवें साक्षी करून दवरला. राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिकारी हांवें तुका केला. पळय, तूं वळखनाय त्या राष्ट्राक तूं आपयतलोय. तुका वळखनात ती तुजेशी धांवून येतलीं. जो तुका मोहिमेवंत करतलो त्या सोर्वेस्पोरा तुज्या देवाक लागून
इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताका लागून अशें घडटलें. सोरेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोद, तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतना सोदची. ताणें सोरेस्पोराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया कोत्तलो. आनी ताणें आमच्या देवाशी येवचें, कित्याक तो ताका भरपूर बोगसणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय, म्हणटा सोर्वेस्पोर. जितलें मोळोप पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा परस आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना परस उंच. जशें पावस आनी बरोफ मळबां थावन पडटात आनी बेश्टी परतून चडनात, भोगोर वोंप्याक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक जमीन शिंपतात आनी सुफल करतात आनी किर्लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतले भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. बोगोर म्हजी खुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फरमायला तें शांती पावयता. देवाचें उतर हे आमचो जबाब गायन करून जातलो. खरेंच देव म्हजो तारोक, हांव पातयेन रावता, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सोर्वेस्पोर म्हजें बोल, ताचें हांव किर्तन गायतां, तोच म्हजो सोडवोणार. सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात, व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या परजांक कळोवात ताची कोतीक कर्तुत्वां, ताचें श्रेश्ठ व्हडतें नांव सगले कडेन परगट करात. जबाब सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्ली नवला विस्मिता, शेकानशेक प्रितुमेचेर ती कळयात, गाजोयात. सियोनांत रावतल्यांनो गितां गायना करात, आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. जबाब संतोशान तुमी उदक काडल्यात. उबी रावया, प्रार्थुया. सूर पदवीदारा सासणाच्या देवा, तुज्या नांवाचे मोहिमेक आमच्या पुर्वजांक तुवें केल्ल्यो बासावण्यो सांबाळून तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांचो जोमो वाडूय. तुज्या उतराचेर पुर्विल्ल्या भाग्यवंतांनी थीर विस्वास दवरलेलो तें उतर तूं पाळीत येताय म्हूण तुजे पवित्र सभेक दिसान दीस अदीक कळोन येवं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसुया. हें 5वें आनी आदल्या करारांतलें निमणें वाचप आमी चित दिवन आयकुया.
एजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर म्हजे कडेन असो उलयलो, मनशाच्या पुता, इस्रायलाचीं भुरगीं आपल्याच काशा देसान जियेतालीं, पूण आपले वागणुकेन आनी कर्तुबांनी तांणी तो बोश्टायलो. तेन्ना हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो, कित्याक तांणी आपल्या देसान रगत वारयलें आनी कुड्ड्या देवांक घेवन तो बोश्टिलो. हांवें तांकां राष्ट्रां मोदें शिंपडायलीं आनी पोरक्या राष्ट्रां मोदें तांकां दुस्पटायलीं. तांचे वागणुकेक आनी कर्तुबांक फावो आसलें तशें हांवें तांचेर फॉर्मोण मारलें. तीं गेल्लीं त्या राष्ट्रां मोदें ताणें म्हजें पवित्र नांव बोश्टायलें. ह्या पासत तांचे विशीं लोक आतां म्हणटा, ही सर्वेस्पराची पोरजा. आपल्या गांवांतली ताणें तांकां पोरक्या देसान धाडल्यांत. पूण जें म्हजें नांव आपूण गेल्लीं त्या राष्ट्रां मोदें इस्रायलाच्या घराण्यांत बोश्टायलें, त्या म्हज्या पवित्र नांवाचें म्हाका पडलां. तर आतां इस्रायलाच्या घराण्यांक सांग, सर्वेस्पोर अशें सांगता, इस्रायलाच्या घराण्या, हें हांव तुमचे पासत न्हय. बगर तुमी गेल्यात त्या राष्ट्रां मोदें तुमी बोश्टायला त्या म्हज्या पवित्र नांवाक पासत करता. राष्ट्रां मोदें तुमी बोश्टायलोल्या म्हज्या व्हडट्या नांवाची पवित्राय हांव फांकोवंक वेता. तुमचे विशीं तांच्या दोळ्यां मुखार हांव म्हजी पवित्राय फांकयतलों. तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तीं वळखूंक पावतलीं. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना राष्ट्रां मदलीं हांव तुमकां काडटलों आनी सगल्या देसांतलीं एकठांय करूंक तुमचेच काशा देसान हांव तुमकां हाडटलों. नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलों. सगल्या तुमच्या मेळेपणांतलीं हांव तुमकां निर्मळ करतलों. कुड्ड्या देवांक बुजोवन तुमी बोश्टोल्यात, पूण हांव तुमकां नितळ करूंक वेता. एक नवें काळीज आनी एक नवो आत्मो हांव तुमकां दितलों. तुमचें फातराचें काळीज काडून मांसाचें काळीज हांव तुमकां दितलों. म्हजो आत्मो तुमचे भितर हांव घालतलों आनी म्हजे कायदे आनी म्हजी समूर्त तुमी पाळोशें करतलो. तुमच्या पुर्वजांक हांवें दिल्ल्या देसान तुमी तिकाण करतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी पोरजा आनी हांव तुमचो देव. देवाचें उतर हें आमचो जबाब गायन करून जातलो. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. केन्ना ताचें दर्शन घेवंक म्हाका वचूंक मेळटलें? जबाब
आनंद बोरीत जात्रेकारां मोदें संतोसाचे उल्हास सोडून किर्तन गावन भोव पवित्र तोंबून देवाच्या मंदिरांत हांव वचून हेंच मनान गळोवन गळोवन काळीज म्हजें हुस्कारता सुस्कारता आमचो जबाब तुजो उजवाड म्हजेर घाल तूं विस्वाशी म्हूण दाखय तुज्या ओचीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट शिकय आमचो जबाब देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां म्हाका संतोश दितल्या देवाशी चोडून वेतां आमचो जबाब सगळीं उबी रावया प्रार्थुया सर्व बळिश्ट देवा तुज्या के पवित्र सभेचेर दोयेन दिश्ट घाल सगळ्या मनशा कुडाचे सोडवणेचें काम समाधानान चलूं दी पडटात तांकां तूं उबारताय पोरनें जालां तें तूं नवें करताय आनी जेजू क्रिस्ता सर्व रचनेच्या अरोंबा आनी शेवटा वरवीं सगलो संवसार तूं परतून सुपर्णायेक पावयताय हें निरंतर सोडवणेचें काम पळोवंक आनी बगूंक सोमेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सगळीं बसुया शांती तुमचे सगळे आसूं म्हजी शांती हांव तुमकां दितां तसोच हांव तुमकां धाडटा संवसाराच्या सगळ्या मनशांनी वचना आनी जेन्ना हांव तुमचे समाधी आसलो तुमकां सांगलोले आनी फरमायल्ले तें सोगटांक परगट करात संवसाराच्या सर्व मनशांक आनी प्राण्यांक तांचे समाधी हांव आसचो जे परी हांव तुमचे समाधी आसा हीच म्हजी खुशी सगळीं उबी रावया
Moima devakut sorgi. Moima devakut sorgi anishanti tacha ista sosari. Spora deva sorgi charaya sorpudvidar deva deva baba. Ami tuka namaskar kurdam, ami tuka din vastam, tuja korboy bapasos, ami tuka vakardam. Moima deva utsorgi anishanti tacha ista sonsari. Jesu Krista, Baba Jai Господа, Сумя Дева, Дева Чишини, Tu Саучи, Папкатай, Амчи Каку, Каку. Facem noi Gesù Cristo, e costu povit, e costu isur, e costu povit. We beva, usorgi anshanti, naša ista sonsari. प्रार्थुया देवा आमच्या सुरपुद्विदारा बापा मोहिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश हे बो पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय आमकां तुझीं भुरगीं करता आनी मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय तुझ्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुता दोवाच्या काळजांनी रावून तो तांकां ओतम्या कुडी सयत पवित्र करूं अशें ती निर्मळ काळजान तुजी चाकरी करूंक पावूं हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना सगळीं बसुया बागियोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप भावा भयणानो आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या समयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यांत म्हणजे ताच्या मरणांत आमकां बुडयल्यांत हें तुमी नकलोत म्हणटोच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरली ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या कित्या पासत जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवन केलो तशें आमचें जिवीत सारकें नव्यान जावच्याक जेजू आनी आमी मरणांत एक जालां जाल्यार पुनर्जिवनपणांतूय तो आनी आमी एक जातल्या हे पातकी कुडीचो भस्म करचे खातीर आनी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचे आदले पोरणे सैम खुर्सार मारला हें आमी बरेंच सोजमून घेवंक जाय कोण एकलो मनीस मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुट्टा पूण जेजू बरोबर आमी मेल्याव जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवन जातल्या म्हूण आमी सोत मानता कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हणटूच
तो आनीक कदीच मरचो ना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचेर आनीक कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एके पावटी सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तर तुमचे विशीं अशें सोजमात की तुमी पातकांत मेल्यात आनी जेजू क्रिस्ता सवें देवा खातीरूच जियेतात. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो. सोरेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो माय मोग मीठमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता धुवांनी म्हणचें ताचो माय मोग मीठमेर नासलोलो. जबाब. सोरेस्पराच्या उजव्या हातान जोईत वेले. सोरेस्पराच्या उजव्या हातान केली वर्ती कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलो आनी सोरेस्पराची कर्तुत्वां वर्णितलो. जबाब. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोदीचो फातोर. हें सोरेस्परानूच घडून हाडला तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. जबाब. Sekarang sungguh bilang ya. Survis purtum cei sovei asu.
मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान सोनवार सरल्या उपरांत सातोळ्याचो पयलो दीस उजवाडच्या सुमाराक मारिया मागदालेन आनी दुसरी मारिया फोंडाक भेट करूंक गेल्यो आनी अवचितूच मोठी एक भुंयकांप जाली. सर्वेस्पराचो दूत स्वर्गावेलो देंवलो आनी फातर दुखलून उडोवन आपूण तिचेर बसलो. ताचें रूप जोगलावण्या भाशेन आनी ताचें आंगळे हिमा परी धवें फूल आसलें. ताका पळोवन राखणदार भिरांतीन थरथरले आनी मेल्ले कशे जाले. पूण देवदूतान उलोवन त्या ओस्तोऱ्यांक म्हणलें, तुमी भियोवची गरज ना. खुर्सार खिळायल्ल्या जेजूक तुमी सोदतात म्हूण हांव जाणा. तो हांगासर ना, कित्याक ताणेंच सांगलेल्या प्रमाणे तो पुनर्जीवन जालो. ताका दवरलेलो ती स्वात येवन पळयात आनी वेगीं वचून ताच्या शिसांक अशें सांगात, तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो आनी आतां तुमचे फुडें गालिलियाक वेता. थंय तुमी ताका पळयतल्यात. हांवें तुमकां सांगचें आसलें तें हेंच. त्यो वस्तोऱ्यो भिवून भिवून आनी व्हड खुशालकायेन वगत मोडिनासतना समाधी सरशिल्ल्यो कडसरून धावी धावी ताच्या शिसांक कळीत करूंक गेल्यो. आनी अवचितूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नोमान तुमकां. आनी तांणी लागीं सरून आनी ताचे मुखार सरपटून ताचे पांय धरले. तेन्ना जेजून तांकां म्हळें, भिवू नाकात. वचून म्हज्या भावांक गालिलियाक वचात म्हूण सांगात. थंय ते म्हाका देखतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, जेजू पुनर्जीवन जाला. हालेलुया. आयज हें गीत हालेलुया जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक एक साक्षी दिता. कित्याक एक व्हड मिलाग्र घडल्या. जेजू पुनर्जीवन जाला. ही मिलाग्र ती अरे जेजू पुनर्जीवन जाला ती मिलाग्र. होय, जेजू पुनर्जीवन जाला ही एक व्हड मिलाग्र, मिरेकल. तुमच्या जिवितांत तुमकां मिलाग्र जाय. डू यू वॉन्ट अ मिरेकल इन युअर लायफ? जाल्या तुमच्या जिवितांत मिलाग्री. आतां एक एकल्याक येवन हिंगा मुखार सांगपाक लायलें जाल्यार तुमच्यान सांगपाक जाता. आनी एक एकलो सांगपाक लागत जाल्यार सकाळ पासून आमी हिंगाच उरतले. थोड्योश्यो मिलाग्री अश्यो म्हाका दिसतात त्यो हांव तुमचे मुखार दवरतां. त्यो मिलाग्री जाल्यार पळयात. कोण एक तरणाटें जेजूक सोदतालें, मेळोच ना जेजू. आनी ह्या दिसाक म्हणजे जेजू जीवन जावचो आसा त्या दिसाक सकाळची तयारी सगळी चलता. जेजूक ताबेर्नाकलांत ना, पूण भितर दुसऱ्या जाग्यार ताका दवरला. कित्याक जेजूच्या मरणा उपरांत आमी सांतीस साक्रामेंत दवरिनात. सोनवारा दीस मिसूय भेटयनात. जाल्यार हें तरणाटें थंयसर पावलें त्या कणशाक आसा त्या जाग्यार. अकस्मात त्या ताबेर्नाकलाचे भोंवतणी उजवाड पडलो. ही मिलाग्र. दिसाचो उजवाड पडलो ताबेर्नाकलाचे भोंवतणी.
ह्या तरणाट्यान जे तरणाटे जेजूक सोदताले, जेजूक पळोवंक सोदताले. आनीक एकलो कोण पिडींत मोरपाचे तोणीर पावला, आनीक दोतोर आसात तांकां कांयच मेळना, एके भाशेन जीव सोडलो. आनी तेन्ना दोतोरान म्हणलें, आमच्या हातान ना खरें, पूण देवाक जाय जाल्यारूच तुज्यान बरो जावपाक जाता. ही मिलाग्र बरो जालो काय नको तें हांव नकळो, पूण दोतोरान सांगलें आमच्या हातान कांयच ना, पूण देवाक जाय जाल्यार तुज्यान बरो जावपाक जाता. असल्यो आनीक जायत्यो मिलाग्री तुमच्याय जिवितान आसतल्यो. ह्यो घडये 2 वस्तू सांगल्या त्यो व्हडल्यो मिलाग्री न्हय. दर दिसाक ह्या आल्ताराचेर हे मिसाचे भेटीन उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान याज्ञिकाच्या हातांतल्यान बदलता. मिलाग्र होय, व्हड मिलाग्र. हाच्याहून व्हडली मिलाग्र आनीक ना. कित्याक हे मिलाग्रीन जेजूचें कोश्ट मरण पुनर्जिवनपण आमी समरमता, आनीक हेच समरमणेन आमचे सवे मिलाग्री जावंक ताका आमचे भितर घेता आनी मागीर वचात म्हणून आमकां धाडटा. तेन्ना हीच मिलाग्र आमी भायर जिवंक, आमच्या समाजान, आमच्या गोराब्यान आमी तीच मिलाग्र जिवंक वेता. जाल्यार आयज जेजूच्या पुनर्जिवनपणाच्या दिसाक आमी हॅपी इस्टर म्हणून एकामेकाक आयज वीश करतले. थोडीं जाणां घडये म्हणटलीं हालेलुया, कोण म्हणटलो सर्वेस्पराक जय जय, आनी आमी हे भाशेन एकामेकाक आयज वीश करतले. बेश्टेंच हॅपी इस्टर म्हणटा तेजे पावटी एकामेकाक आयज हालेलुया हें गीत करून आयज वीश करात आनी पळयात खंयच्यान सान मिलाग्र भायर सरता ती. भाव भयणीनो, हो उद्गार जरी तर आमच्या काळजांतल्यान येता जाल्यार आयज आमचे सगळे मिलाग्र जावपाकूच जाय. कित्याक हो आयचो दीस आमी ही व्हड मिलाग्र समरमता जेन्ना मरणाचेर जेजून जैत वेला. आनी जेन्ना जेजून मरणाचेर जैत वेला तें बेश्टेंच एक झगडी कशी न्हय, एक फायट कशी न्हय. चल मरणाचेर घेर पेटोवन पळोवया, वो देंवचाराचेर झूज पेटोवन पळोवया, कोण जिखता तो पळोवया, हाका लागून न्हय. पूण खेरीत भाशेन आमकां सोडवण दिवपाक, मनशा कुळाक पातकांच्या चोपक्यांतली सोडोवपाक. आनी हें करूंक ताणें कोश्ट सोंसल्यात, ताणें मरण भोगलां आनी आतां पुनर्जिवन जालां. म्हणटच जेजूचें कोश्ट, मरण, पुनर्जिवनपण आमच्या सोडवणेचो गूट. तर हो सोडवणेचो गूट भाव भयणीनो आमी भेटयता जाल्यार आयज आमी जायतीं वाचपां आयकल्यांत. 5 आदल्या करारांतलीं आनी 2 नव्या करारांतलीं. जाल्यार आदल्या करारांत कशे भाशेन देवान मनशाक रचलो आनी मनशाची परिक्षाय केली, आनी मनीस जो पातकान पडून एके भाशेन गुलामपणाक सांपडलेलो ताका सोडयलो, सुटका दिली. इस्रायल परजेक खेरीत भाशेन ह्या फारावाच्या हातांतल्यान, इजिप्तकारांच्या हातांतल्यान भायर काडली आनीक एका नव्या गांवांत हाडली, बासायलेलो देश. आनी अब्रामाक जी बासावणी देवान केल्ली, तुजें एक राष्ट्र कोत्तलो, जाल्यार हें राष्ट्रूय तांकां करून दिलें. हें करता आसतनाय पोरजां परतून चुकली, आनी पोरजां चुकता तेन्ना परतून नव्यान देव तांकां बासावणी करता. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यान तांकां बासावणी केली. आनी हे बासावणेन हें बासायलें की सगळीं तुमचेशी येतलीं. केन्ना येतलीं? जेन्ना तुमी देवा सारकीं तुमचें जिवीत जिवंक लागतल्यात, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतल्यात, सगळीं तुमचें सवें येतलीं. आनी हें करचे पासत इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी आयकलां, एक नवो करार, एक नवें काळीज, नवें मन हांव तुमकां दितलो. आदलें आसा तें उपकारो ना. मिलाग्र जावपाक जाय आनी आदलें आसा तें थंयच नवें जावपाक जाय. म्हणटच आयज जरी तर भाव भयणीनो आमचें सवें मिलाग्र जाता जाल्यार आमचें जिवीत जें आयज पासून आसा तें नवें जावपाक जाय. आनी देखूनच आमचें जिवीत जरी तर नवें करूंक आमी तयार आसा जाल्यार आयज आमच्यान हालेलुया हें म्हणूंक जातलें.
थोड्यांक कडेन आजून पासून लॉज दिसतली हालेलुया म्हणल्यार कॅरिझमॅटीक मरे आनी हालेलुया पासून म्हणपाक आमकां थोड्यांक लॉज दिसता पूण जी कोण आयज ही मिलाग्र आपल्या जिवितान कसलेय घडयेन ती जावं कोण जेजूक पळोवपाक सोदता कोण दुयेंसांतलो बरो जावपाक सोदता कोण आपल्या जिवितान जे त्रास आयलोले आसात तांचेर जैत व्हरूंक सोदता वो कोण समाजान जें कितें वायट घडटा तें समाजांतलें वायट बंद जावन बरेपण हाडूंक सोदता वो आनीक हेर दुसऱ्यो कसल्योय वस्तू वो कसल्योय मिलाग्री ज्यो आमी सोदता त्यो आमकां आयच्या ह्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणान मेळूंकूच जाय ह्यो वस्तुऱ्यो आयज शुभ वर्तमानान आमी आयकलां मातेवाच्या शुभ वर्तमानान धावी सकाळी फुडें आयिल्लीं पळोवपाक फोंडान जेजू कितें जालां जेजू खंय आसा वो जेजूच्या फोंडाच्या भायर बडी रडूंक आयलोलीं एक सदांची पद्दत कशी कोणूय मेल्या उपरांत ती फोंडाशी वचून रडटात उगडास करतात ताची सगलीं बरेपणां एकामेकाक सांगतात आनी रडटात हें करूंक घडये ह्योय वस्तुऱ्यो आयिल्ल्यो पूण ती जें पळोवंक आयिल्लीं वो ती आपणाक दिसती पडटलें म्हूण समजल्लीं तें तांकां दिसूंक ना भलतेंच दिसलें एक दोल जी आसली जंय जेजूक घातलेलो ते दोलीचेर जो फातर उरलेलो तो फातर कुशीन काडलेलो आसा त्या फातराचेर एकलो दूत बसून आसा आनी फोंड रितो आसा आनी ह्या दुतान किरीत भाशेन सांगलें पळयात येयात भितर जेजूक घातलेलो तो फोंड पळयात कितें आहा कितें दिसता तुमकां कोण आहा फोंडान आहा कोण आहा ना फोंड रितो आसा द एम्प्टी टूम इज सायन ऑफ रेजरेक्शन जेजू पुनर्जीवन जाला हाची खुणा हो रितो फोंड म्हणटच भाव भयणीनो जेजू पुनर्जीवन जाला म्हज्या जिवितान जाल्यार म्हजेंय जिवीत हो एक रितो फोंड जावपाक गरज आनी रितो फोंड जातलो जाल्यार आदलें जें आसा तें काडून उडोवपाक जाय मेडें आसा तें काडून उडोवपाक जाय वो आमची आशा आसा ती काडून उडोवपाक जाय भिरांत आसा ती काडून उडोवपाक जाय कित्याक खुद जेजून तांकां सांगलें भिवूं नाकात त्या दुतान तांकां सांगलें तुमी भिवपाची गरज ना कित्याक जरूय तुमकां फोंड रितो दिसता तो रितो ना ओ त्या फोंडांतलो जेजू नाच जावंक ना ही हॅज नॉट बीन एनाहिलेटेड पूण हो जेजू ह्या फोंडांतलो भायर सरोन पुनर्जीवन जाला आनी तुमचे आदीं गालिलियाक वेता तर आमचेंय जिवीत भाव भयणीनो जें आसा आमी आमचें जिवीत फुडार पळयता मुखार खंय पावतलें कितें जातलें आतां म्हाका दुयेंस जालां जाल्यार आतां म्हजें कितें जातलें ह्या समाजान जें सगलें वायट चलता आतां आमचें कितें जातलें आमचे विचून काडलेले आसात तांणी आयज आमचो देश खंय व्हेला कितें केलां कितें जातलें हे कायदे जे बदलतात आनी नवे कायदे येतात आमचें आतां कितें जातलें आमचीं भाटां बेसां आसात ती कोणें चोरून खाल्यांत आनी केसी काबार जायनात आतां आमचें कितें जातलें हे सगळे प्रश्न आमकां कडेन जायते आसात कोणाक काम मेळना कोणाक ओखोल मेळना कोणाक न्हवरो मेळना आतां आमचें कितें जातलें हे प्रश्न घडये आमकां आसात आतां आमच्यो एग्जामी सुरू जावपाच्यो आसात आतां आमचो निकाळ येवपाचो आसा इंटरव्यू आसा आतां आमचें कितें जातलें हे प्रश्न आसात कितें जाय मिलाग्र जाय आय नीड अ मिरेकल म्हाका पास जावपाक जाय म्हाका एग्जाम बरे भाशेन करपाक जाय म्हाका इंटरव्यूवान पयलो येवपाक जाय म्हाका हो समाज बरो जाल्लो जाय म्हजें भाट कोण चोरून व्हरता तें म्हाका परतून मेळपाक जाय म्हाका दुयेंस जें जालां तें बरें जावपाक जाय म्हाका मिलाग्र जाय आय नीड अ मिरेकल मेळटली आयज जेजू पुनर्जीवन जाला तुका मिलाग्र मेळटली वील यू गेट अ मिरेकल विस्वास धरता तांकां मेळटली विस्वास धरिना तांकां मेळची ना गरज तांकां मेळटली आनी जांकां दिसता म्हाका मिलाग्रीची बी कांयच गरज ना चलता हे सदांचे भाशेन ती आनी मिलाग्र आनी तें आनी कोण करतलो मिलाग्र घेवपाक जाल्यार जाली ना जाल्यार नाका जर मिलाग्र जातली जाल्यार कितें करपाक जाय आल्तारा सकयल फुलां दिसती पडटात तुमकां मोद्दें हुंची आहाय मोद्दें हुंचें फूल दिसती पडटा
दिसती पडटा सगल्यांक पयसान पासून खंयच्यान दिसती पडटा खंयचें सनफ्लावर मिलाग्र जाय जाल्यार ह्या सनफ्लावरा भाशेन आमी जावपाक जाय आनी धाकटीं आसतना तावन इस्कॉलाक वेता तावन तुमी एक गीत म्हणटालीं उगडास आहा म्हणया मायरन तूं जाणा रे त्या सनफ्लावराक पळयात त्या रित्या फोंडाक पळयात जेजू पुनर्जीवन जाला आनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचें फळ आमच्या जिवितांत जरी तर मेळटलें जाल्यार आमी ह्या सनफ्लावरा भाशेन आयज जावपाक जाय लायक अ सनफ्लावर that follows every moment of the sun. So I turn towards you to follow you, my God. Like a sunflower that follows every moment of the sun, so I turn towards you to follow you, my God. In simplicity, charity, I follow. In simplicity, charity, I follow. Like a sunflower that follows every moment of the sun, so I turn towards you to follow you, my God. जेजू पुनर्जीवन जाला आनी जेजूचे पुनर्जीवनपणाची मिलाग्र मिरेकल आमच्या जिवितांत जातली जाल्यार जेजू भाशेन जावया, जेजू भाशेन मुखार सरुया, जेजू भाशेन भायर सरुया आनी सगल्यांक पावुया. हालेलुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, ह्या वेळार आमी तिसऱ्या भागांत म्हणजे पवित्र स्नानाच्या सेवा धर्मांत भितर सरता. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. देवाचीं भुरगीं आनी पवित्र सोबेची वांगडी आमी जाल्या. हें मनान धरून आतां आमी तिसऱ्या भागांत वो पवित्र स्नानाच्या सेवा धर्मांत भितर सरुया. ह्या भागांत आमी उदकाचेर आशिर्वाद घालतल्या आनी उपरांत आमच्या हातांनी पेटलेल्यो वाती घेवन याज्ञीक विचारता त्या प्रश्नाक फावो तो जबाब दिवन आमच्या पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो उचारतल्या. शेवटाक आमचेर पवित्र केल्ल्या उदकाचो शिवोर याज्ञीक मारतलो. सगळीं उबी रावया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हे झरींतलो नवो जल्म घेतली तांकां जेजू क्रिस्ता सवें आपल्या आपणायलोल्या भुरग्यांक एकवटावचे खातीर हे झरीचेर आपली कृपा देवय म्हूण आमच्या सरपदवीदार बापा लागीं नम्रतायेन मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन तुमचें मागणें करात. देवा, तुजें ना दिसते पदवेन संस्काराच्या खुणा वरवीं तूं विजमितां करताय आनी पवित्र स्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलां. देवा, संवसाराचे सुरवेर सयत पवित्रांची सकत उदकाक लाबुशी करूंक तुजो पवित्र आत्मो उदकाचेर वसतालो.
देवा, बुट्टेच्या उदकान नव्या जल्माचें रूप तुवें आमकां दाखयलें. अशें एकाच आनी त्याच उदकान ओगुणी जिविताचो नाश करून सुगुणी जिविताक ओरोम दिलोय. देवा, आब्रामाचे संस्थीक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना उतरावन फारावाच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयली. अशें हे पोरचेक पातकाच्या गुलामपणांतली सुडोवन नवो जल्म घेतलेल्यांचो रूपकार केलोय. देवा, जुवावान तुज्या पुताक जॉर्दान न्हंयच्या उदकान स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका मागलो. त्याच तुज्या पुतान खुर्सार उमखळटना आपल्या कडवडांतलें रगत सयत उदक व्हांवशें केलें आनी आपल्या पुनर्जीवनपणा उपरांत शिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली, वचात आनी सगळ्या परजांक म्हजें शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दियात. तर आतां तुजे पवित्र सभेचेर दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराची जोर तिका फुटोशी कर. तुज्या सारक्याचो रचलेलो पूण पातकान बसटल्लो मनीस स्नान संस्काराच्या उदकांतलो पातकी सैमाच्या सर्व मेळेपणांतलो नितळ जावन वयर सरूं. त्याच वेळी तो उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म घेवं आनी तुजो भुरगो जावन उठूं. हे नव्या बाळपणाचे भाग फावो ताका जावच्याक पवित्र आत्मो हें उदक तुज्या पुताचे कुरपेन भरूं. आमचे खातीर हे झरींतल्या सदां व्हांवत्या नितळ उदकान तुज्या पुता जेजू वरवीं आपली देवीक सोकोत घेवन देवूं तुजो पवित्र आत्मो. अशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू सवें मरून गेल्लीं आनी निकी पिल्लीं सगलीं तुजे सवें जिविताक उठूं आमचें मागणें दोयेन तूं आयक. सर्वेस्परा आमच्या बापा, क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं उदकाच्या झरीनो सर्वेस्पराक वाखाणात, वयर काडात ताचें नांव, सासणाक ताका परखंडात. प्रिच्या भाव भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नानाच्या उगडासाक ज्या उदकाचो आमचेर शिंवर पडटलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्परा आमच्या देवा लागीं आमी मागलां. आतां ह्या उदकाचो शिंवर आमचेर पडूंक मागुया. ह्या वेळार सगल्यांनी आमच्यो वाती पेटोवच्यो. हो उदकाचो शिंवर आमचेर पडचे पयलीं आमी आमच्या पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो नव्यान नव सरतल्या. ह्यो वाती पेटयता आसतना वाती आमी नीट दवरच्यो. मेण सकयल पडपाक दिवं नाका आनी आमी एकामेकाक तेंकोन आसात म्हणटच मातशें चोत्राय धरची. भोव करून अस्तोऱ्यांच्या केंसांची मातशें चोत्राय धरची.
प्रितच्या भाव भयणीनो, पास्कांच्या गुटा वरवीं जेजू सांगाता नवे जिणेची चाल आमी धरचे खातीर ताचे सांगाता पवित्र स्नानान आमकां निकी पिली. त्या पासत प्राचीत काळाची दोडवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामाक पाठ करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो बासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. देखून सगल्या काळजान उचारून सांगात, सैतानाक तुमी पाठ करतात न्हू, आनी सगल्या ताच्या कामांक तुमी पाठ करतात, आनी सगल्या ताच्या बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात. देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशीं जिवचे खातीर सोर पदवीदार देवा बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात न्हू. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारितावन जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सत मानतात. बापाक आनी पुता तावन उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सत मानतात. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें पुनर्जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकांचें बोगसणें आमकां दिलां तो सोर पदवेदार देव, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, आम्हा समेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूंक जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. गीत घेऊया L5 and L8, page 146 and 147. Dio
Sosokulan sara, utkatle nove, civitu zota, osobatki musha, akatlo roho, ciuprani zota. Wow, wow, ciga utwa, आमच्यो वाती पालोवया. ह्या वेळार आमच्या सर्व गरजां खातीर आमची मागणी आमी भावार्थान विस्वासान देवा मुखार दवरुया. पवित्र स्नानाच्या समयार आमकां जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यात. पवित्र स्नान आनी हेर संस्कार आमचे धर्मीक फुडारी क्रिस्ती परजेक दिताना परजेचो भावार्थ तांणी देवा उतरांतल्यान घोट करूंक आनी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूंत बुडून रावूंक तांकां मार्गदर्शन दिल्या पुरो म्हूण बापाची कृपा तांकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. जेजू वांगडा आमकां फोंडांत पुरली. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी दर दिसा प्रमाणीकपणाचो रस्तो चलून न्हीद आनी शांती शिपडावन सोमेस्तांची राखण करूंक आनी जें वायट आमचो समाज आनी राजकारण मेळ्ळें करता तें ताणें फोंडांत पुरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. जेजूक दवरलोली ती सुवात येवन पळयात. जेजूक निकिपिलो तो फोंड रिकामो मेळ्ळो आनी तीच शिसांक जेजूच्या पुनर्जिवीतपणाची खुणा जाली. तशेंच आयज आमी सोमेस्त आमचो भावार्थ जेजूच्या पुनर्जिवीतपणाची खुणा म्हूण वळखून घेवन उतरांनी आनी कोडण्यांनी जेजूची गोवाय कशी वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. व्हडे कुशालकायेन त्यो अस्तर्यो शिसांक कळीत करूंक गेल्यो.
जायतीं आमचीं क्रिस्ती भावार्थी वेगवेगळ्या प्रस्नांक पिडेक आनी वायटाक बोली पडून बोरवासो नासलोले परी निराशीपणांत जियेतात. असल्या भावा भयणांक पुनर्जिवंत जेजूची कुशालकाय पावोवंक आनी तांचो बोरवासो आनी भावार्थ जिवाळ जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन मागुया जितलीं जाणां कोण पिडेंत आसात आनी आपणा सवें पिडेंतलीं बरीं जावपाक एक मिलाग्र कर म्हण देवा लागीं मागतात. असल्या सगळ्यां पासत तुमकां जरी तर कोणें मागलोलें आसा आपणा पासत माग म्हण असल्याचो ह्या वेळार उगडास करात, तांचे पासत मागात. आमच्या गोंयांत जायते तरेचे प्रश्न आसात. मादेई विशीं आमकां प्रश्न आसा, कोळशा विशीं आमकां प्रश्न आसा, डबल ट्रॅकिंगा विशीं प्रश्न आसा, लँड ग्रॅबिंग केसीस हाचे विशीं प्रश्न आसा. तेच बरोबर आतां ट्युरिजम चालू आसतना ट्युरिजमाचे वाटेनूय जायते प्रश्न आसात. वेगवेगळे आमचे समाजीक प्रश्न जे आसात ते सगळे जे आमी जाणाव आमच्या मनान ह्या वेळार येतात ते सगळे आमी देवा मुखार उबारुया. आमचे फिरगोशीन आमचो जायतो वावर चालू आसा. हो वावर आमचो बरे भाशेन जावंक फावो तो आदार आमकां मेळूंक देवाचो आदार आमी मागुया. सर्गीच्या बापा तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरल्यान ती मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी तुज्या पुनर्जीवनपणाचे गोवाय जावंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. गायन घेवया. C17 पेज 35. C17.
जिवा पोसो मोच्या भावा भयणी वांगडाचे सुबिदो जिवी मोजे पिसा भेटून सदा मोच्या जिवा हुंडो बसोन गोरे मोच्या सोडू जिवी सोडू मोशे बाबा जेसू सोबे म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मोयपासान मानून घे. पास्कांच्या गुटान वांटो घेवन तुवें आमकां फावो केलें तर तुजी दिव्य पदवेन हें बलिदान आमकां सासणाच्या जिविताचें ओकोत जायशें कर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम राती तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हिच कुशीन कोश्ट मरण सोंसुंकवेचे यादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमची पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें हे काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रोगोत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशा पासोत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक कोरा. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. आमच्या गांवांत मरून गेल्यान ते सगळे आमच्या बाबा भयणाचो आमी उगडास करुया. गेल्ल्या वर्साक आमच्या सांगाताक आसली ह्या वर्साक किरीत भाशेन पासकांचे पुर्बेक तिनात तांचो आमी उगडास करून सासणाचो विसो तांकां मागुया. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोरीत मुखामोड फुडोवंक फावो कर. किरीत भाशेन सिरिया आनी युक्रेन ह्या देशांत जायती आमची क्रिस्तांव भावा भयणां मेल्यान तांचोय आमी उगडास करुया. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. किरीत भाशेन उगडास करया आमचे पिडेस्त भावा भयणाचो कोविडाक सांपडून घरांत आसात ती सगळीं आमची भावा भयणां तांकां इलाज मेळो म्हूण तांचोय उगडास करुया. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चोपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदूतान सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपद्वेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना.
भाव भयणीनो, जेजू पुनर्जीवन जाला आनी ह्या पासत आमी सगळीं खुशाल आनी आमकां जैत मेळोवचे पासत आमी जेजू सारकीं जावंक, जेजू वाटेन आमी ओळूंक आमकां कृपा मागुया आनी सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाकाटेले आमची काकूट कोर, आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाकाटेले आमची काकूट ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
क्रिस्ताचो आमच्या पास्का मेंढऱ्याचो होम जालो देखून खऱ्या मनाचो आनी स्वताचो फूग नासलेलो उंडो घेवन ही परब पाडुया सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. सुर पदवीदारा सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्कांच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केले. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी हे परी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसुया. भाव भयणीनो, जेजू जिवन जाला आनी ह्या पासत तुमकां सगल्यांक परबीं हॅपी इस्टर. हालेलुया. आनी आयज ही परब मनोवपाक आमकां सगल्यांक भाग फावो जाला. आमी आजून पासून जिवी आसा देखून देवाक कारगां दिवया आनी हो आयचो आख्खो दीस आमी हेच खुशालकायेन एकामेकाक खुशालकाय दिवन आमी सारुया. आयचे हे मिसाचे भेटीक मांडावळ करूंक सगल्यांनी जाणी भार घेतला. तांकां सगल्यांक आमी दिनवासता देव बरें करूं म्हणटा. सगलीं जीं कोण वाचपां करपाक मुखार सरलीं, गितां गावपाक आमचो कोयर मुखार सरलो, आमच्या तरणाट्यांनी बरे भाशेन ही दाखोवण करपाक जाय तो भार घेवन आपली तयारी केली. तशेंच आमचो ब्रादर पिटर आयज पास्कांची परगोटणी आमकां करूंक, तशेंच सगळी मांडावळ करूंक आमचो फादर पिटर भार घेवन वावुरलो. आनीक आमची PPCची वांगडी तांणी आपणाच्यान जाता ते भाशेन ही तयारी करपाक वावुरल्यान देखून आनीक फुलां घालपाक तांणी भार घेतलो देखून तांकां आमचे दिनवास. आमचो साकिस्तांव जाय तो हारपीट जाता, मागीर ताका थोड्यो वस्तू उगडासूय बाबड्याक उरना. तरी आसतना धांव करून सगल्यो वस्तू ताणें बरे भाशेन तयार केल्यो देखून ताकाय आमचे दिनवास. ह्या आख्या सुमान सातान वेगवेगळे तरेन जायत्या जाणांनी वावर केला. आमचो आमच्या सांतूस पासूस जाला त्या दिसाक तावन आमचे कॉन्फ्रारीच्या भाव भयणांनी जाय तो वावर केला हे पावटीक. आनीक जायते भाशेन आपूण मिसळ जाल्यान देखून तांकां आमचे दिनवास. वेरोनिका गीत करपाक जारा हें ल्हान सुपुल्लें भुरगें मुखार सरलें, ताकाय आमचे दिनवास. ताची तयारी केल्ली आना आनी आमचे कोयराच्या वांगड्यांक आमचे दिनवास. आतां जेजू जिवन जाला म्हूण तुमी खुशाल आहात? जेजू खुशाल आहात तुमी? जेजू जिवन जाला म्हूण
हय, तुमी जर तर खुशाल आसात जाल्यार आतां मीस काबार जाल्या उपरांत आशिर्वाद जाल्या उपरांत रोखडीच धांवनाकात. आमी पयलीं भोव पवित्र संस्काराचें पुरसांव आमच्या इगर्जेच्या भायर तावन भितर काडटले हांव. खेरीत भाशेन हो जेजूच्या पास्कांचो आशिर्वाद आमच्या आख्ख्या गांवांक, आमच्या फिरगोजेक, सगळे तरेच्या लोकांक, क्रिस्तांवांक तशेंच हो क्रिस्ती लोकांक हो आशिर्वाद दिवन आमी ल्हानशें पुरसांव आमच्या इगर्जे भायर तावन भितर काडटले हांव. तातूंत आमी वांटो घेवया आनी तें जाल्या उपरांत बरीचशी कॉफी केल्या आनी धाकटीशी केकूय बीन हाडल्या. तातूंत ही सगळीं भाग घेवया. तशेंच आमची तरणाटीं आमकां इल्लोसो वेळ खुशाल दवरपाक ल्हानशी हावजी करतली आनी बरोसो गिफ्ट तांणी हाडला इस्टराचो. तितून जायतीं इस्टर एग्स आनी इस्टर बनी बीन सगळे आहात. म्हणटच सगळ्यांनी तुमी रावचें आनी बराबर मेळून आमी एकामेकाक विश करुया, हालेलुया म्हणुया आनी सांगाती इल्लोसो वेळ सारुया आनी मागीर घरा या. खेरीत भाशेन देवाक आर्गां दिवया. आमचो पाटोस वयर उगडलेलो आसा. मीस सुरू जावचे आदीं पावसान सुरू केल्लें. पावसाचे थोडेशे थेंबे पडल्यात, आमचे भितरूय पडल्यात आसतले, पण सकयल देवूंक ना. खेरीत भाशेन इमिलाग्र न्हू पावस पडटालो, वालपय आनी पोंडा पावस पडलो आनी मुर्मुगांवूय येयल्लो. पूण आमचे मीस सुरू जावचे आदीं पाटोस उक्तो आसा म्हूण पावसाक कळ्ळें दिसता म्हाका आनी पावस बंद जालो. देवाक आर्गां, हालेलुया. म्हणटच आमचेय सवय जायत्यो मिलाग्री, जरी तर ही मिलाग्र जाल्यार जायत्यो मिलाग्री आतां जेजूच्या जिवनपणाच्या दिसाक आमचे सवय जातली. जी कोण विस्वास दवरतात आनी जांकां मिलाग्रीची गरज आसा, विस्वास धरीत जाल्यार आयज तुमचे सवय मिलाग्र जेरूल घडटली. विस्वास धरात, मुखार सरात. खेरीत भाशेन आयज ही कॉफी करूंक आनी केक दिवंक आमकां बऱ्या देखणारांनी आदार केला. तांकां आमी दिनवासतांव आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर आमी मागता. आमच्या तरणाट्यांक खेरीत दिनवास हो देखावो करपाक तांणी खरेंच जायतो भार घेतला आनीक बरीशी प्रॅक्टीसूय केल्या. तशेंच हे पावटीक आमची वे ऑफ द क्रॉस, खुर्साची वाट तरणाट्यांनी बरे भाशेन करूंक तांणी हे पावटीक जायतो भार घेतला. देखून तांकांय आमची शाबासकी आनी आमचे दिनवास. आमच्या कोयरानूय बीन जायती प्रॅक्टीस केल्या ही गितां गावपाक आनीक बरे भाशेन आमकां मिसाचे भेटेन वांटो घेवपाक आदार दिवंक तांकांय आमी दिनवासता. गेल्ल्या आयताराक इगर्जेन दान जालें 21,040 रुपया. फुडलो आयतार येता तो देव काकलुतीचो आयतार. 2 मिसां इगर्जेन जातलीं. पयलें मीस 6:30 वाजता आनी दुसरें परबेचें मीस 8 वाजता. पयल्या मिसाची मांडावळ करतली माउंट कार्मेल समुदाय देवसा पिकेन आनी दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करतली सेंट ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवसुआ ग्रान. पवित्र संस्काराची बोजोण आमी ह्या सुमानान करची ना, कित्याक फाल्यां तावन म्हणजे सोमारा दीस तावन आमची घरांनी बेजमेत जातलो. ह्या पासत ह्या सुमानाक जे मेरेन आमची घरांचो बेजमेत आसा. पवित्र संस्काराची बोजोण सांजेर 7 वाजता बुधवारा दीस जावची ना, पूण शुक्रारा सकाळीं 6:30 वाजता पवित्र संस्काराची बोजोण जातली. तशेंच सोनवारा दीस आयताराचें मीस इगर्जेन 6 वाजता आनी दाबोली सांताक्रूज कॉपेलान 6:30 वाजता परतून सुरू जातलें. ह्या सुमानान मिसां 10 तारखेर अब्रिलाचे 8 वाजता ग्रासियाना फिग्रेडो हाच्या 3ऱ्या वर्साक मीस आनी तशेंच गोराब्यांचेर आशिर्वाद सुरू जाता. आमी इगर्जेन तावन सांजेर 4 वाजता भायर सरतल्या. आदीं सांगलां तें परतून एकदां उगडास करता. आमी येता तेन्ना सगल्यांनी घरान आसचें. तुमचो दीस खंयच्या दिसाक आसा तें तुमकां खबर आसा. म्हणटच सगल्यांनी घरान रावचें. सांजेचो वेळ 4 वाजता. हाफ डे काडपाक पडल्यार पासून हाफ डे काडल्यार बरो आनी बाराबर आख्खो गोराबो आसप गरजेचें.
हो आशिर्वाद जो आसा तो तुमच्या घरांचे वण्टींक आनी कदेलांक आनी मेजांक आनी फॅनांक आनी कुजनांक तांकां न्हू. हो आशिर्वाद गोराब्यांक म्हणटच सगल्या गोराब्यान बाराबर रावचें आनी यादनीक आयल्या उपरांत आपल्या कुजनान बेडरुमान आनी खंयच दुसरे जाग्यार व्हरचें न्हू. फकत तुमच्या सालांत देवाची औलातूर आसा थंयसर मागणें जातलें आनी सगलो गोराबो थंयसरूच आशिर्वाद घेतलो. हो आशिर्वाद हे भाशेन जातलो 10 तारखेर सेंट फ्रांसीस ऑफ आसिसी समुदाय इग्रेजा आनी फादर आग्नेल समुदाय आसोय. 11 तारखेर होली फॅमिली समुदाय नाकेली आनी सान बार्तोलोमेव समुदाय होली क्रॉस सेंट मॅरीज समुदाय ग्रीन व्हॅली आनी सेंट इग्नेशियस दे लॉयला समुदाय एलेगांजा. 12 तारखेर सेंट एंटनीज समुदाय जिना इन्फंट जिजस समुदाय फोंडवे आनी सांत खुरीस समुदाय पेंटा. 13 माउंट कामल समुदाय देवस्वा पिकेन आनी सेंट ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवस्वा ग्रांद. 14 लिटल फ्लावर ऑफ ट्रिजा सेंट ट्रिजा समुदाय बिहाइंड NSD. 15 सेंट पॉल समुदाय वालीस साइड. आयतारा दीस घराचो बेजमेत आसचो ना. फुडल्या सुमानान आयताराक आमी कळयतले. समुदायाच्यो जमाती 10 तारखेर आवर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल सका ऑर्चर्ड बे लाविना फेर्नांडीस हांच्या घरांत सांजेर 6 वाजता. 11 सेंट फ्रांसीस ऑफ आसिसी समुदाय इग्रेजा पीटर मार्कीस हांच्या घरांत सांजेर 6:30 वाजता. 16 मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिडन्सी सावियाला फेर्नांडीस हांच्या घरांत सांजेर 7 वाजता. किरीत भाशेन भाव भयणीनो आमचो जो वावर चालू आसा तांचे पासत तुमची देणगी तुमी दिल्या त्या पासत तुमकां दिनवासता. एका बऱ्या देखणारान दिल्यात 1000 रुपया. 13 बऱ्या देखणारांनी दिल्यात 2000 रुपया. 5 बऱ्या देखणारांनी दिल्यात 3000 रुपया. 10 बऱ्या देखणारांनी दिल्यात 5000 रुपया. 2 बऱ्या देखणाऱ्यांनी दिल्यात 6000 रुपया. एका बऱ्या देखणाऱ्यान 7000. 10 बऱ्या देखणाऱ्यांनी 10000 दिल्यात. एका बऱ्या देखणाऱ्यान 25000 आनीक एका बऱ्या देखणाऱ्यान 30000 आनी आनीक एका बऱ्या देखणाऱ्यान 50000 दिल्या. किरीत भाशेन हो आमचो वावर बेगीनूच जावपाक आमी मागुया पावस पडचे पयलीं. आनी आमचो वावर जाल्या बगोर पावसान मातशें आमची काकूत केल्यार पुरो म्हणूय मागुया आनी देवाची मिलाग्र आमकां फावो जावंक आमी मागुया. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक मुखार सरता एरिक आंतोनियो पायस तो पूत आंतोनियो शिस्तो फ्रांसिस्को फिग्रेडो पायस आनी लेझली एलिझाबेथ पायस हांचो रावता वाडें वास्को दे गामा. लग्न जावंक सोदता शेनोवा शॉना लुईस डिकॉस्टा. तिदू जोझफ एंटनी माग्नो डिकॉस्टा आनी जुलियाना लावरा सोजा इ कॉस्ता हांची रावता आसोय चिकाली. पायचें नांव आमी ताका जेम्स म्हणून वळखता. एलन सांताना पेरेरा तो पूत फ्रांसिस्को दे बोर्जा सांताना पेरेरा आनी एलिझा आंतोनेता रॉड्रिगीस रावता चिकाली. लग्न जावंक सोदता अनिशा फ्रांसिस्का सिक्वेरा हिचे लागीं तिदू आसिस फ्लावियानो विन्सेंट सिक्वेरा आनी आंजेला इंदिरा सिक्वेरा हांची रावता नुवे. स्टेनिस्लावस मारियो फेर्नांडीस तो पूत कायतान फिलिप फेर्नांडीस आनी सेवेरिना फेर्नांडीस हांचो रावता राया. लग्न जावंक सोदता स्विझल सॅनी आल्बुकेर हिचे लागीं तिदू सालुझीन आल्बुकेर आनी मारिया क्रिस्टिना लुसिंदा फेर्नांडीस हांची रावता आल्तो चिकाली. तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडखड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता आनी त्याहून चड ही तरणाटीं जीं नवो क्रिस्ती कुटुंब घडोवंक मुखार सरल्यांत तांचे पासत मागूंक आमकां सगल्यांक कायदो लागता. सगळीं उबी रावया.
आयज निमणो आशिर्वाद आमी घेता आसतना आमी जय जय सर्वेस्पराक हो उद्गार आमी म्हणटा. आशिर्वाद जाल्या उपरांत ल्हानशा पुरसांवान आमी वांटो घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात पुनर्जीवन जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्परा. देवाचे व्हड उपकार. जय जय सर्वेस्परा. ऑल्टर सर्वर्स पेटलेल्यो वाती घेवन येतात. मातश्यो तुमच्यो वाटी पेटोवच्यो आनी पुरसांवांक भायर सरचें.
तुवें तांकां सर्गीचो उंडो दिलोय, सगल्या स्वादांचो उंडो तो. प्रार्थुया. देवा, एका ओजापांच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडून दवरलाय. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडवणेचो फोड आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आतां आशिर्वाद करीत भाशेन आमचेर जण एकल्याचेर, आमच्या गोराब्यांचेर आनी आमच्या आख्या गांवचेर आमी मागून घेवया. शेवटाक गायन घेऊया. K6, page 141. K6. Monatlo chivo salo soy soy, Monatlo Jesus salo soy soy, Monatlo chivo salo soy soy, Monatlo Jesus salo soy soy. Su povedan roznara, uidigo so, podaco, podacia tu brumsai. Civitacia governara, doldir gula, podaco, podacia tu brumsai. Monatlo chivo salo soy soy, Monatlo Jesus salo soy soy, Monatlo chivo salo soy soy, Monatlo Jesus salo soy soy. Rakun kurban podaci, shipayaco kalparo, soy tigo kakonada.
to ci